आमच्यान कशी पोरी एक खालतेपणाची उर्बा वो एक गोरवी खायची उर्बा वळखूंक जायत. जर तू गोरव आनी खालतेपणा शिकल्यार तुज्यान तुजे भितर ते वळखूंक शिको येता आनी तुज्यान ते दुसऱ्यांनी वळखूंक शिको येता. आतां म्हजेर विस्वास दवर. आमकां सगळ्यांक ते आसा आनी आमी चिंतात ते परस ओदीक. पूण ह्या विभागान आमच्यान वाडो येता आनी आमच्यान शिको येता. पयलीं स्वतीर खालती आसलेल्यांक आदार मागपाक प्रश्न ना. ती म्हणटली देवा म्हाका आदार दी आनी ती लोकांचो आदार मागतली. तांकां आदार जाय जाता. कांय मुखेली त्रासान पडटत तांच्यान दुसऱ्यांक कांयच करूंक सांगना जावंक. कित्याक चेरूल तांच्यान ताचें सारकें करूं येता तितलें कोणाच्यानूच करूंक शकना वो तांचें इतलें बरीनान. ताणें स्वताचो नास केलो कित्याक ताणें निर्णय घेतलो आपल्या परस तें कोणाच्यानूच सारकें करिनेजो म्हूण. म्हाका शिकचें पडलें दुसऱ्यांक तांचो वस्तू व्हरपाक. हांवें शिकचें पडलें तांकां जाय तशें तांणी तें करूंक केल्लें म्हूण. तुमी जाणत सावलून शेकी तयार जालो डाविडाक वचोन दिवंक गोलायताक मारपाची तोजवीज करूंक. पूण पयलीं ताणें म्हणलें तूं म्हजें कावाज घाल. आनी हेंच आमी जायते फावटी आमच्या खाला आसलेल्या लोकांत आयकतात. आमी म्हणटात बरें हांव तुका जबाबदारी दिता पूण हांव सांगता तशेंच तुवें करूंक जाय. वय दाविडाक जालें तें सावलीचें कावाज घालून तें करचें जावचें ना कित्याक देव आमकां एकल्याच आत्वेक तरेची वाट दिता. आनी आमी परिणाम कितें जातलो त्या विशीं दास्ती काडूंक जाय. आनी जर तुका फावो तो परिणाम मेळल्यार गरज ना तुवें हुकूम दिवच्याक ल्हान ल्हान वस्तूक. लोकांक थोडें मेकलेपण चाकू दी. हांवें म्हणटलां लोकांक थोडें मेकलेपण चाकू दी आनी थोडी सुटका. ताका गमो दी तुजो विस्वास आसा म्हूण. आमेन. 15 सांगता आमची मनाची अवस्था कशी जावंक जाता. तुज्या विने आमच्यान कांयच करिनेजो. आमी एक दालवीच्या खांद्या परी आसात. जिवें धरूंक सगळे जाची गरज ते दाखवेलींतल्यान येता आनी सगळे कांदे फकत थंय उगवतात. दाखवेचेरूच पातयोन हें जावन आसा खालतेपण. तें दुसऱ्याचेर आतापून आसा. तुमी कितलीं जाणां कबूल जातात की आयज जो आमकां प्रश्न आसा तो ह्या मेकल्या मनस्पणाच्या मनाचे अवस्थेक लागून तो संवसाराचो पयलो प्रश्न जावन आसा. म्हाका बिलकुलूच समजना कित्याक लोक देवाचो नास करूंक सोदतात तो. हांवूच नकलो कित्याक वय पूण दुसऱ्या वर्तान हांव जाणो कित्याक तांचे गोरवीकायेन ते चिंतात की तांच्यान तांचें जिवीत चलोवंक जाता नासतना कसलेंच मार्गदर्शन वो आज्ञा. आनी तांणी फकत इतलेंच करूंक जाय ताणें पळोवंक जाय परिणाम आपणें जिवीत चलोवतोच. आनी बेगीनच तांकां थावें जाता की ते तितलें बरें करिनात म्हूण आनी तितलें सुफल ना. आमकां बुद्धीवंताचें जमें कित्याक जाय संवसारान कितें वायट जाता तें पळोवंक. उक्तेपणी दिसता. देवाक नास करपाचें सोडून दी. तो खंय वचपाचो ना. आमेन. लोकांक जाय स्वताचेर राज चलोवंक. तांकां नाका कोणेंच तांकां कितें कर म्हूण सांगलोलें. आतां हांव जाणो ह्या विरोधी मनाचे अवस्थेचें कारण जें खूब काळ जाल्लें चालू आसा. कित्याक जायत्या लोकांक ताच्या फाटल्या जिवितांत सारको प्रमास जावंक ना देखून तांणी निर्णय घेतला कसलेच अधिकारा खाला रावंक जायना जावंक. आनी म्हाका थावें जाला हो प्रश्न म्हूण. पूण आमच्या आदल्या जिविताचे दुखीक लागून आमच्यान सारकीच देवाची आज्ञा विरुद्ध वचोन येसो. म्हजो बापायन म्हजो अपमान केलो आनी दादल्या थंय म्हजी वायट मनाची अवस्था आसली जी वचून आसली. म्हजे मनाचे अवस्थेन हांव तयार नासली खंयच्याच दादल्याचें आयकोंक. बरें तुवें जाणत म्हाका गमोन आयलें की मनाची अवस्था नासतना एक देवस्पणी काजार दिवंक. बरो दीस दिवं. हांवें म्हटलां तसली मनाची अवस्था नासतना देवस्पणी काजाराचें जिवीत सारूंक शक्य ना. आतां देवान दादल्याक आनी अस्तुरेक रोटल्यान सांगाता जेवपाक अस्तुऱ्यांक दादल्याच्या पांयां तोलेची काडूंक ना तांकां ताच्या कुशीची काडल्यान ताच्या सांगाताच चलोंक न्हय ताच्या खाला. पूण तरूय सगळ्याकूच कायदो आसोंकूच जाय. देवाक नाका आमचे वयर पदवी चलयलेली फकत पदवी चलोवंक जाय म्हूण. पूण संवसारांत सगळ्याक रीत मानसुकी आसोंक जाय. देवाच्या देव मनान पासून शिस्त आसा. बाप पूत पवित्र आत्मो. पूत कोत्ता तितले बापाचे मोहिमे पासत कोत्ता आनी मागीर हे मोयनाक मनाचे अवस्थेक लागून.
आनी मागीर हे मनाचे अवस्थेक लागून बाप सगळ्याची काळजी घेता आनी ते सगळे एक जावन मोहिमेंत वांटो घेतात. आमी शिकोंक गरज समजमोंक. आमी समजमोंक जाय सगळीं एक सारकी न्हय म्हूण. जायत्याच दादल्यांनी म्हाका मालत्रातार केल्लें आनी मागीर म्हजे थंय बरो वागूंक लागलो ताचेर हांव विंगास घेवंक लागली. अशें आमी जायते पावटी कोत्तात. आमी दुसऱ्यांक फारीकपण दिवंक लायतात पाटी आमचे थंय कोणें कितें केलां त्या पासत आनी मागीर तांकांच कळना आमचें सगळें कितें जालां कित्याक ती फकत आमकां मोग दिवंक सोदता आमचे बरी सोरीकत दवरूंक. देखून तुजें फाटलें जिवीत तुज्या निश्ठुरकायेचें निमित दिवंक. हांव समजता आमी सगळीं दुखी जातात. म्हज्यान भास ती नेसो की जावचें ना म्हूण. जर तूं लाचारपणाची अवस्था दाखयल्यार कोणूय तुजो फुडो घेवचो ना म्हूण वो तुका उजार करचो ना. पूण म्हज्यान तुका भास दी येता देव तुका प्रस्थापीत करतलो आनी तोच तुका फारीक करपी. आनी जर तूं तुजो विस्वास दवरताय कोणूच तुका चड वेळ माथादार करूंक सुटपाचो ना. देव तुका दोबरादीन इनाम दितलो. आमेन. जेसून मुला ताणें खेरीतपणान खुद कांयच करूंक ना म्हूण पळोवया आतां. जुआंव 5:30 कित्याक तें चडूच सुंदर. दोन या म्हाका उगडास आसा कितले पावटी ह्या ग्रांथाक हांव पळयत रावतली थोडीशी खालतीकाय प्राप्त करूंक. बरी तोजवीत करूंक अधिकारा खाला रावोंक आनी धांवोन वचोन म्हाका जाय तें करिनासंक. हांगा कोण पूण आसा तालनी येता धांवोन वचोंक आपणाक जाय तें करूंक. म्हाका जाय तूं उतरां बारीकसायेन दिल्ल्या बायबलीच्या पळोवंक जी दोव्या पोड्ड्यार घालता. जेजून मुले म्हज्याच पोदवेन म्हज्यान कांयच करूंक जायना पूण म्हाका म्हज्या देवान शिकयल्या ते परी आनी ताचो हुकूम म्हाका मेळता तसो जसो हांव आयकता तसो हांव निर्णय दिता आनी म्हजो निर्णय नितीचो फकत प्रामाणीकपणाचो. कित्याक हांव हें आयकतां कित्याक हांव म्हजी खुशी न्हय म्हाका आशा ना करूंक म्हाका मानवता तें म्हजे खोशेन म्हजे पासत. पूण म्हाका पाठयला त्या बापाची हांव खोशी करूंक सोदतां. कोणाक पूण हांगा गरज हे फुडल्या 5 वर्सांक दर सकाळीं वाचूंक. आमेन. खालतो मनीस सोथरायन आसता दुसऱ्यांक दुखोव ना जावंक. ते निश्ठूर क्रोडीत आनी दोबाव घालपी न्हय पूण ते खालतेन मोवाल दोयाल आनी नान्निकायेचे. तुजे सगळे वस्तू खेळा ताचे उद्देश शीक तुवें त्यो दुसऱ्यांक करिना जावंक. हांवें म्हज्या जिवितांत व्हड शिकोवन घेतलां म्हाका मालत्रातार केल्ल्या मुखेली खाला रावोन आनी त्या वेळार म्हाका ताचो दुस्वास आसलो. पूण म्हाका दिसता आयज हांव आसा ते मनीस त्या उद्देशी जावंक पावली म्हूण. कित्याक म्हाका एक धर्मीक भिरांत आसा दुसऱ्यांक मालत्रातार करपा विशीं. आनी जर तूं लोकांक मालत्रातार केल्यार ताचे कारण हांव खूंय पूण फटोलें आनी म्हाकाच सस्मन हांव कितें कोत्ता तें हांव जाणो. आमच्यान मुद्दम करून लोकांक दुखोवन येसो आनी देवाचो अभिशेक आनी शक्तीचो अपेक्षा आमच्या जिवितान करीन येसो. आमी लोकांक कशी त्रातार कोत्तात ताची आमी अदीक चोत्राय दवरूंक जाय. कोण पूण हाचे विशीं आमेन म्हणटलो. हांगा पाठसार आसल्या मोदी कोण आमेन तरी म्हणटलो आमी अदीक चतूर रावंक जाय. बरें पोले आमकां जाय लोकांक चड चोत्रायेन आमकां त्रातार केली बरे घडयेक आमी लुवोंक सोदता त्या परस सगलें वंपूंक जाय. आमेन. जेसून म्हूण हांव निश्ठूर क्रोडीत आनी दोबाव घालपी न्हय. तुमी जाणत गेल्या सुमारान एक दीस हांव देवा थंय मातशी चावली. तूं जाणा येराक आजारी जोडप्या परी आमकां सगळ्यांक संवय आसात ज्यो दुसऱ्यांक तिडोक हाडटात. तो म्हजे वाटेन आयलो ताची एक तिड्डोक हाडपी संवय घेवन. जेन्ना म्हाका नाका आसलो तो म्हजे वाटेन ती तिडोक हाडपी संवय घेवन आयल्लो. म्हाका जाय आसलें एक सुरें आसलोलें. हांव खाटीर बसलोली आनी कितें पळयताली आनी सुस्त आसली जेन्ना तो आयलो आनी म्हजे कुशीक तेंकोन बसलो आनी ताणें आपलें कितें सुरू केलें कितें पूण चोतो आनी ताचे सुणे कोत्ता जे म्हाका तिडोक हाडटा. म्हणटा हांवें म्हटलें तें हांगासर मातशें करपाचें बंद करशी. आनी ताणें म्हणलें ओ तें बरें जातलें. हांवें म्हटलें तुका पडलें ना दुसऱ्यांक ओडचून जाता वो ना ती तूं सुसेगाद आसलें पुरो. म्हणटच तो उठटा ताणें म्हणलें बरें हांव दुसऱ्या रुमान वेता म्हाका हांगा रावपाची गरज ना. वय जेन्ना उठोन भायर वेतात तेन्ना म्हाका वायट दिसलें आनी हांवें चिंतलें म्हाजें तोंड बंद करूंक जाय आसलें म्हूण. म्हणटच तुमी कोण चिंतात अशें. म्हणटच हांव थोडे मिनीट रावली आनी थोडो
वेळ रावली आनी मागीर हांवें चिंतलें बरें हांवें वचोन माफी मागल्यार बरें, कित्याक जी वस्त हांव शिकल्यां जी हांव तुमकां सांगता आयज सकाळीं ती खालतीकायचो मनीस सदांच शांती करूंक वावुरता. सो तुजे थंय खालतीपणाची कीट आसा, तूं सदांच आनीक मुखार वेतेले मनशां सांगाता शांती करूंक कोणाची चूक जावं तूं वचोन शांती करपी. तर हांव थंय भायर गेली आनी हांवें चिंतलें बरें हें कोठीन जायत काय, तो चावतलो काय, हांवें धूल कोणाची पडत काय वो. पूण कशें परी हांवें म्हटलें हांव तुका अपमान केला म्हूण हांव माफ कर. आनी तो म्हणटा गोडेक हांव स्वार्थी आसली आनी तो चड सोजमीक आसलो. ताणें म्हणलें कांय न्हय सो हांव सोजमोतां. हांवें चिंतलें ओ जेजू तुका आर्गां. आनी हांव पोत्तो न्हिदूंक गेली आनी म्हाका बरें दिसलें आनी नकलो तो सजमलो वो ना. सजमोंक ना तो परवा ना, ताणें सजमलो म्हूण म्हाका सांगलें तितलेंच पुरो. आमेन. कुडीक बरें जातलें आमी केन्नाय लोकांक सांगल्यार की ताच्यान विलाक्षण आनी सजमतात म्हूण. जशें परी बरें हांव सजमतां. कुडींतलो रगत चडूच आसतलो वो तसलें कितें. पूण आतां बरें आसा. एक खालतो मनीस काळजी घेता दुसऱ्या सवे वागता तेन्ना. बायबल म्हणटा गेलेसकारांक 6 हातून की आमी अस्कोत आसलेल्यांचे ओडचणीन वांटो घेवंक जाय. तुमी जाणा ताची सोसमोनी सोंसणीकायेन चल. कित्याक तें तूं जाणय तुजे भितर कितें आसा जें लोकांक सोसूंक पडटा. ओ म्हज्यान तें सत मानिनें सो वय कित्याक आमकां तें दिसना देखून म्हाका उगडास आसा हांव कशी मागताली देव बदलच्याक. ओ म्हज्या देवा जेन्ना हांव मागण्याची शक्ती कितें ती शिकली हांव देवा थंय उजार करी म्हणजे हांव मागणें करी जोरान म्हजे हात पासून जमनीर मारून जुंये हांव आत्मीकतायेन तोंड घालून खाली आसली. ओ देवा तुवें देवाक बदलूंक जाय. एक दीस देवाचो तालो म्हजे थंय आयलो म्हणून प्रश्न देवाचो न्हय. हांवें चिंतलें बरें कोणाचो फकत तो आनी हांव न्हय. तुमी जाणात गर्व आमकां कितें कोत्तात तें. कशें मी रोखडेंच दिसता हें सगळ्या थंय कितें वायट आसा तें, पूण आमचें थंय कांयच वायट आसलें आमकां कांयच दिसना. चलात तुमचे भुमिकेवरच बरें कोत्ता हांव. एफेसकारांक 4:2 हातून बायबल म्हणटा की खालती आसलेली लोकांक सारकी जावंक दबाव घालिनात. आमी एकामेकाक निमितां दितात. म्हाका उगडास आसा खूब वर्सां पाती जेन्ना देवान म्हाका म्हणलें जॉयस तुका सोतें आसा अस्कोत जावंक. हांवें चिंतलें ओ म्हजें माय हें बरें गाय. देवाक आमच्यो चुकी लिपोवंक अदीक वावर केल्लो नाका अशें न्हय, पूण मुद्दो हो तर एका मनशाक एक खेरीत तरेची अस्कोताय निर्मिलेली आसा जाचो तांणी फुडो करूंक जाय आनी त्या पासत देवाक आर्गां दिल्यार बरें. कित्याक कोडेक हीच एक वस्त ती तुका खालती दवरतली. एक खालतो मनीस देवाक आपले शक्तीन दिनवासता आनी आपल्या अस्कोतायेक ताचेर विस्वास दवरता. एक खालतो मनीस आपली अस्कोताय मानून घेवंक भियेना आनी ती खबर दुसऱ्यांक सांगोंक ते भियेनात. सदांच तुजी गोरवीकाय तुवें सगळ्यांचेरूच जोयत कशें वेला हाचे तुजे गोवेकेचो एक भाग जावन दी फुडो करूंक तोजवीत कोत्ता. आनी त्या विशीं आमेन. कित्याक त्या उपरांत लोक तुजे बरोबर विसय घेवन आपले कालीज तुका उकोडटात. म्हाका बरें दिसना फकत आपल्या जायत्यांक म्हाका शेरमांव सांगलोलो आनी कांय न्हय. हांव कशी जाता तुका जोयत मेळला म्हूण. पूण थंय पावोंक तुका कितलो वेळ लागलो तें सांग. आनी थंय वेचे वाटेक तुका कितले झटके आयले तें सांग. तुजाने पावलेचे कांटे सवे इतलो व्हड गडबड उपरासलेलो उतर आनी भावार्थ दवरप्या मोदें पावलूक एक कांटो आसलो. थोडीं म्हणटात तुवें दुयेंस न्हय आसलें कित्याक तुजाने ब्ला 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 ब्ला. खरेंच तो कितें म्हाका पडोंक ना. म्हाका दिसता ताचे विशीं भासाभास करून आमी मुखेली मुड्डो चुकतात. म्हाका तो म्हज्या मासान एक कांटो दिलोलो. पावलून म्हणलें 3 फावटी हांवें दोनयाक विनंती केली म्हाका तांतलो निवारूंक आनी ताणें करूंक ना. पूण ताणें म्हणलें म्हजी कुरपाचो तुका पुरो तो त्रास एका दादल्या परी सोंसून घेवंक. आनी पावलून म्हटलें की तो कांटो ताका दिल्लो ताका चड उमेदीन भरोवन उडोवन ना जावंक. ताचे थंय देवान दिल्ल्या प्रोकास्मोनी विशीं
देव पावलूक व्हडा तरेन उजार कोत्तालो. तो पावलूक असल्या अजापाच्यो वस्तू दाखयतलो की ताच्या सांगात ताका थोडी अस्कोताई मिसोल करची गरज पडली. तरी वस्तू जाचो प्रश्न पावलूक आसलो. तरी वस्तू जे पावलूक सारक्यो करूंक शक्य नासल्यो. फकत पावलूक उगडास करूंक ताका एक मनशाचोय स्वभाव आसलो म्हूण. आनी ह्यो महान वस्तू ज्यो ताचे वरवीं जातल्यो त्यो देवा वरवीं न्हय ताचे वरवीं. आमेन. तर म्हाका अस्कोताय मेवली. तूं जाणाय वस्तू आसात. तूं जाणाय म्हाका संवय आसा हुथुटीत जावपाची. म्हाका दिसता जायत्या मुखेल्यांक आसा. आमकां वस्तू सारक्यो केल्ल्यो जाय. जेन्ना त्यो आमकां जाय तश्यो जावंक जाय. आनी सांगल्या उपरांत 5 मिनटांनी. आनी हांव लांब लांब रस्त्याचो प्रवास करून आयल्यां आनी आजून लांब प्रवास उरलेलो आसा. पूण घडयेक म्हाका सदांच ती तालनेचो फुडो करूंक पडटलो. जो लोक म्हाका जाय तशें करिना ताचे थंय हुटहुटीत जावन. बरें, तूं जाणय ह्या पासत स्वताची नोसाय करिना तें सांगोंक म्हाका कठीण लागना. तातूंत म्हाका याद हाडटा की म्हाका देवाची गरज म्हूण. आमेन. देवानी हांव खंयथान आयल्यां त्या विशीं जायते फावटी गजाल कोत्तात. वर्साक साबार पाती आमी आजून खबर कोत्तात. आमच्या मिनिस्ट्रीच्या सुरवातेच्या दिसांनी जेन्ना आमी एक जोरल्या टायरांनी कसमोलेल्या बंपराचे व्हॅन चलयतालीं आनी आमी भायर प्रवचन दिवंक वचो आनी मागीर मॉटेलान रावंक पयशे नासले आनी आमी मातशे परत येताना जाता तितले पयस वेतांनी खंयच्या फास्ट फुडाच्या पार्किंग जाग्यार थांबोन देव मातशी जेब काडी परत घरा येवंक. परतूच आमी कांय फोटो पळयल्यात, कांय पोरणे फोटो. सुय फकत आसा देव आनी हांव एकलो आसलो. सगळे बांड कशें. म्हणजे तो कांतार करी गिटार पियानर आनी ढोल वाजयतलो आपल्या पांयान एकाच बरोबर. हांव तुमकां सांगता आमची गमत दिसो. आमची मिनिस्ट्री सुरू जाली 25 लोक आसन आमच्या सालान आनी 5 वर्सां चलयले न्ही. आनी उपरांत दुसरी बायबल स्टडी आमी सुरू केली. दुसरी बायबल स्टडी आनी उपरांत आनी कोणाशी कामाक गेली आनी थंय 5 वर्सां केली. आनी तुका उदकार उजार करून गमना. तुवें उदकाराक हाल काम केल्या बगो. जायतच लोक उदकाराक हाल येवंक नको. तांकां फकत बसंक जाय. ताका उदकारूच जाय. गुडीक तूं आतां आसाय थंय तुका बरें लागना. पूण गुडयेक तीच बरी सुवात थंय आसोंक. गुडीक तुका अजुनूय तूं मांडटा ते जतयेर घालूंक ना. पूण तूं जाणय जेन्ना देव तयार जाता तुका घालूंक तो तुका घालतलो. आनी तो तें करिना तर जाल्यार गरज तुवें तें कारकार दिवंक कित्याक तूं थंय आसा. कित्याक ताचो अर्थ देव आजून तुजे विशीं तुजे भितर वावुरता जें उपयोगाक जातलें. तितलें म्हणसर शीक लोकांक सारकोच रातार करूंक. हांव सत मानता एक खालतो मनीस बेगीनच बोगशिता, अपमान घेना आनी खालतो मनीस आनंदान देवाच्या सामर्थानाक रावता. हांव तें परत म्हणटा. खालतो मनीस बेगीनच बोगशिता खरेपणी जेन्ना आमी बोगशिता गर्व जोतीवन जाता. आवच आवच. हांवें म्हटलां म्हाका दिसता आमी बोगशिना तेन्ना. वय पूण तूं नकलो आनी म्हाका कितें केलें. बरें राव 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 राव. तुवें देवा थंय कितें केलां. वय पूण तूं नकलो. ताणें कितले पावटी तशेंच केल्लें आसा. राव राव राव. तुवें कितले पावटी तशेंच केलां आनी देवान तुका परत आनी परत बोगशिलां. परत. चला तो आमकां आनी कोणाक सवय कांयच कर म्हणना जे तो आमचे सवय करूंक तयार ना. ती पुरी काणी आसा माते वोटरा हातून जो एक मनीस जाका जायतें रीण आसलें आनी ताच्यान फारीक करूंक जावंक ना म्हणटच ताच्या दोनयान ताका माफ केलें. मागीर ज्या मनशाक ती माफी मेवली तो गेलो आनी आपल्या 20 रुपयांक दुसऱ्याक फुगार करूंक केलो. देवाक नाका आमी ते भाशेन जाल्लीं. खालतो मनीस म्हणटा देवाचे कृपे पासत आमी कोत्ता. खालतो मनीस म्हणटा तुका बोगसूंक म्हाका खंयचोच प्रश्न ना कित्याक स्वताचे सभा प्रश्न म्हाकाच आसात. आनी गोडीक आमी दुसऱ्या सवय करिना जे आमचे सवय केल्ले आसा. पूण मुद्दो तो वो आमी वेगळी बोगसून दिवंक जाय. नियालून देव आमकां कितलो बोगशिता पळय तो दिसा आमच्या जिवितान. देवाचे बोगसोन देवाची काकूट लांब त्याग देवाचे सुजमिकाय जावन आसा संवसारान चड सुंदर वस्त. हाकाच लागून आमी आनंदान शांतीन जिवंक शकतात. आमेन. तो दिसा ताची दोळ्यां नवी आसात. तुजे रागाचे दीस पडोंक दिनाका. देंवन सराक तसले दार उक्ते करिनाका. पूण म्हाका दिसता काल राती भावनाची खबर आमी केल्या ताचे बदल आमी आनीकय उलयतलीं. तुज्या भावना प्रमाणे तुज्यान चलोन येचो. उत्तर सांगता तशें तुवें करूंक जाय. पूण म्हाका दिसता पोल्या कोलस्करांक 3:13 एकामेका सवय मोळ्यान सोजमीक जायात
आनी जर दुसऱ्या विरुद्ध तोरकार आसा जाल्यार एकामेकाक बोगसात दुसऱ्याचेर गारांनी करून निमीत आसल्यार तुमी एकामेकाक सोसूंक जाय आनी बोगसूंक जाय. सोम्यान तुमकां बोगशिलां तशेंच तुमी एकामेकाक बोगसात. खरेपणी दाखोवंक दुयेचेर विस्वास दवर. जो तुका मालत्रातार करता तुज्यान ताका बोगशिला चड बरें. मुखार सोर ताचे थंय इश्टा घोट चड. म्हणून लोकांक तुजो फायदो घेवंक दी म्हूण अशें म्हजें सांगणें न्हय. बायबल आमकां सांगता आमच्या दुस्मना खातीर मागणें कर म्हूण. अपमान कोत्ता आनी दुमालो दिता तांकां बरें कर. म्हणजे गोडेक सिरविसेक कोणें तुजो फुटी सांगून तुका मेलोंक जाय ती वाड आपूण घेवंक पावलो. आतां गोडेक तुका गोमलें ताचें मोतोर बिगोडलां म्हूण आनी ती भिजून कामाक वेतात म्हूण. सोगलेकीन बरें काम तुवें करूं येता तें देंवचाराक तोंडार एक मूठ मार आनी ताका दोर सोकाली व्हरोंक तोय आसा. तूं आसोंक जाय तितले उमेदीन नांत. वय पूण ती म्हजेशी लागीं पासून रावना. हांव तांकां हाडूंक चड पयस वयची पडटा. खालते मनीस शांती करपी ते बुद्धिवंत. माते 5:9 म्हणटा शांती करता ती सुभागी. देव आमकां आपले पूत म्हणटलो. आमेन. देवाची भुरगीं न्हय देवाचें पूत. जेन्ना तूं शांती दवरता, जेन्ना तूं तयार आसता स्वता खालतो करूंक, जेन्ना तूं तयार आसता समजीकायेन चलोंक, शांती सांबाळच्याक, हे बुद्धिवंतपण. आमेन. थंय पावंक म्हाका खूब 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 वेळ लागलो. पळोवया फिलिपकारांक 2:2-5. तशें जाल्यार एक चिंतनाची, एकाच मोगाची, एकाच मोनाची आनी एकाच खुशेची जायात तेन्ना की तुमी म्हाका सारको दादोशी कोत्तेल्यात. स्वताचे आशेन कांयच करूं नाकात. चुकी बोद्दाय कांयच करिनाकात. पूण खालतेपणान दुसरी तुमचे मन व्हरती म्हूण दवरात. आतां हाचो अर्थ न्हय तुवें स्वताचें वायट चिंतूंक जाय म्हूण. हाची इतलीच सजमनी की दुसऱ्यान थंय आमचें मत बरें आसूंक जाय. आमचें मत बरें आसूंक जाय दुसऱ्या थंय. हाचें अर्थ की स्वताचें वायट चिंतूंक नाका म्हूण. आपल्या फायद्याचें कितें पूण पळोवंक नाकात. पूण दुसऱ्याक कितें फायद्याक पडटलें तेंच आमी पळोवंक जाय. आमी एकामेकाची काळजी घेवंक जाय. जेजू क्रिस्ताच्या मनांत आनी काळजांत आसा तेंच तुमच्या मनांत आनी काळजांत आसूं दी. ताका एक नमूनो खालतेपणाचो तुका जावं दी. खालतो मनीस स्वताक फावो तितलें व्हडपण सोदिनात. ते चोत्रायन आपल्या बद्दल चिंतात. रोमकारांक 12 सांगता कशें आमी ह्या संवसारांचेर जावंक फावनात तें. पूण आमी पुरायेन मन बदलून पूर्णतायेन नवे जावच्या उपरांत म्हणटा गरजे भायर स्वताचे व्हडपणाचें चिंतिनाका. पूण देवान जोन एकाक दिल्ले कुरपे वरवीं स्वताचे चिंतात. उपरांत म्हणटा कशें परी देवान वेगवेगळे लोकांक वेगवेगळ्या देणी दिनात आनी ताचे वेगवेगळे भाशेन वागूंक जाता. देवान दिल्ल्या देनांनी वागूंक जाता म्हूण. ही शिकोवन आमकां खोशी मेळोन देव आमकां ते कशे भाशेन शिकयतलो. गरज तुवें जाणो जावंक तूं कोणतें आनी गरज तुवें खोशी जावंक देवान तुका दिल्ल्या देना पासत. आनी दुसऱ्यांच्या देण्याची तुवें केन्नाच निद्दुकाय करूंक फावना. न्हय म्हूण तांच्या बरोबर तुवें तुलना करूंक वा सत्र करूंक जाय. तरी देव तुजे वरवीं वावुरतलो. दुसऱ्या सवे वावुरता तसो तो तुजे सवे वावुरचो ना. आनी असोच म्हणटा की गर्व उत्पन्न जाता जेन्ना आमी दादोशीना देवान आमकां दिल्ल्या तांतून. आनी जेन्ना आमकां दिसता की आनी कोण कोत्ता तें आमी करूंक जाय, ताचे परी जावंक जाय, ताचे भाशेन दिसोंक जाय, तांचो गरज आसूंक जाय. आमकां कितेंच खरो आनंद मेळोवचो ना आनी एकामेकाचेर प्रभाव घालचो सोडल्या बगर. आनी आमी आसा तशींच आमी आसूंक जाय. खालती आनी सुंदर देवा मुखार आमचे लागीं करूं येता ताचे आर्गां दिवन आनी करिनाचो ताचेर वाचो विस्वास दवरून. आमेन. देवाच्या उरिश्ट हाता खालते जा. इस्पा भायर स्वताच्या व्हडपणाचे चिंती नाका. बरें तुमी जाणा सोत मानता की खालतीक एक सुंदर वस्ती एक परम सद्गुण जो आपणाक सोदतात. हाची जायती गुणां आसात जशे परी खालतीक आनी तांतले एक देवाचेर विस्वास दवरूंक. जेन्ना आमी देवाचेर विस्वास दवरता आनी स्वताची काळजी घेवंक तोजवीत करिना तेन्ना आमी खालतीपण निशाणी. आनी हेंवूय सोत मानता की खालतो मनीस सदांच देवाची दिनवास कोत्ता. ज्यो वस्तू ताच्यान करूं येता आनी ती देवाचेर विस्वास दवरता ताचे हुस्कोतायेची काळजी घेवंक. तूं जाणा आमकां जाय तुवें जाणो जावंक
क्रिस्ता सवे तूं कोणतो म्हणटोच तुका सदांच तें सिद्ध करूंक गरज ना. आमी दिसतात जेन्ना सगळो वेळ आमी लोकांक मुखार कितें सिद्ध करूंक सोदतात तेन्ना आमकां गर्व सवे प्रश्न उबो जाता आनी कितलें बरें तूं आसा तसोच आसोंक आनी घालतें जावंक. तर खात्रीन तुजी कॉपी आतांच ऑर्डर कर आनी आयकोंक सुरू कर. आनंद घेवंक तुज्या जिविताचो जेजू मेलो तुका दिवचें. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रींत तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रींताक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारांत परगट करूंक.